दिवचले नगरपालिकेचो नवो नगराध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ नगरसेवक विजयकुमार नाटेकर हांचे नाव निश्चित जाला। मंगळारा साखळे रवींद्र भवनात जाल्ल्या बसकेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाच्या हजेरेत दिवचल नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाचो प्रश्न सुटावो जालो। या बसकेत आमदार चंद्रकांत शेटये तसेच 14 नगरसेवक हाजीर आशिल्ले। म्युनिसिपालिटीच्या आमचे दोतोर आसा नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाब दामू नाईक त्यांच्या सगळ्यांच्या एकमतान आमचे नाटेकार जे कावन्सिलर आसा हांकां बिचोलेचो नगराध्यक्ष करपाच्या पार्टीन ठरयला। बिनविरोध आतां वचून तो फॉर्म भरतलो आनी फाल्यांच्यान फाल्यांच्यान नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष बाब नाटेकाराची निवड जातली। सर्वांगीण विकास जावचो आणि पार्टीचे कार्यकर्ता त्या कार्यकर्त्याची दखल ही पार्टी घेता आणि हे आता पर्यंत विश्वास गांवकार तसेच आमचे सगळे 14 कावन्सिलर आसले आणि ही आज जी तुमकां खबर आसा जी आमी निवड केल्ली आसा ही पार्टी खुबशे पॅरामिटर्स घेवन केल्ली आसा। सगळ्या कावन्सिलरा कडेन पार्टी उलयल्ली आसा, 1 to 1 उलयल्ली आसा आणि मागीर डिस्कशन जाल्लें आनी हे डिस्कशन करतना आमच्या अध्यक्षान इतकेंच सांगलें की फक्त एकच क्रायटेरिया ना की बाबा कोण जावपाक जाय हो ना, म्हणजे कावन्सिलरांची पसंती ती एक क्रायटेरिया, पार्टीचें काम, लॉयलिटी, बाकी पब्लिकाचो सूट अशे सगळे क्रायटेरिया मेळून आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन अध्यक्षाक आमदाराक सगळ्यांक बरोबर घेवन आमचें एक नांव डिसायड केल्लें आसा ते आमचे वॉर्ड 1चे कावन्सिलर आमचे नाटेकार विजयकुमार नाटेकार। आनी सुखद धक्को म्हणटा आसा जे सादारणसो कार्यकर्ते नगराध्यक्ष केला म्हणून हांव सगळ्यांचे आभार मानता। मुख्यमंत्री आमचो अध्यक्ष दामू नाईक आमचो आमदार आणि आमचो दिवचलचो अध्यक्ष उत्सव पाटणेकार आणि माजी अध्यक्ष विश्वास गांवकार तशेंच कुंदनानूय म्हाका बरें मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट केला म्हणजे काय धन्यवाद सगळ्या नगरसेवकांक नगरसेविकांक हांव धन्यवाद दिता। आणि वार्ताहर जे तुमी आसा तुमकांय मनानसून धन्यवाद म्हणटा की आमचो दिवचलचो बरो रिपोर्ट येवन बरें काम आमचे कडेन जावनी आमचे कडेन अशें करता लोकांचो म्हाका सगळ्यांचो मनानसून सपोर्ट आहा। सगळे नगरसेवक एकठांय दवरपाक तुमी कितें करतले? आमी सगळ्या नगरसेवकांक घेवन काम केलें आणि दुसरे प्रत्येक नगरसेवकाची जबाबदारी